श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 39. आता राघवेंद्र स्वामी निमित्त खंच नमुने सगळं दासवरेण्य सगळं मुख सुनायले मग संख्ये काही कुत्ता सुरू करतस खूप पुराजना ಗೊತ್ತಸಲಿ ಅಂತ राघवेंद्र स्वामी नसताना तागेल शिष्य जालो अप्पण्णाचार्याल काणी तशी कंटिन्यू जाता 4 जन्म घेतो. आता आधी बिडताना 4 जन्म घेतला कसं नाही म्हणून तुम्ही संख्या निघूच्या बरोबर. फर्स्ट प्रल्हाद जावन असताना तो प्रल्हादाल भाव जावन आशिल्लो ससल्लाद म्हणटा गेलो नांव. त्या जन्माक तो अप्पण्णाचार्य जावन आयलो. अप्पण्णाचार्य जावन आयले तेन्ना ताणें केलेलें काम पळोवन तुमकां तसं राघवेंद्र स्वामी तागेले घरा राबले ते आजी कथाक सगळं तागेले घरा राबिल्ले बगे राघवेंद्र स्वामीनी जल बगे वरें सगळं इतिहास ताणें राघवेंद्र स्वामीक चेटणी करून घालचे आशिल्ली म्हणून ते रगडे जाणवरे आमकां तागेले घरा गेले बिचारे मेळे पळोवचे मेळटा. राघवेंद्र स्वामी वृंदावन प्रवेश केलो तशी जी तुंगभद्रा नदी दाटून येवची ते श्रीपूर्ण बोध गुरु तीर्थ पयोद्दीपाराम संतान कसन राघवेंद्र स्वामी स्तोत्र केले स्वतःच्या निमित्त इकडे लास्ट वृंदावन हान साक्षी हया स्तोत्र ही म्हणून हा हयग्रीव साक्षी म्हणून राघवेंद्र स्वामी सांगितले काणवे प्रति एकना ऐकलंस त्याला सांगतो ಕೆಲವು सगळे एक विशेष असेल कसं म्हणाली राघवेंद्र स्वामी वृंदावन वचकिंत पुढे ताकि एक संदर्भ निमित्त राघवेंद्र स्वामी तुका जेव्हाचे एक संन्यास दिवचे हांवें अप्पण्णा तेन्ना तो म्हणटा म्हाका एकादशी दिवस तांबूल खावप तितलो म्हण संन्यास खंयचे असले दिवे तर जरतानी कसं नाही एकादशीक तांबूल देवाक नैवेद्य करना तेन्ना ते एकादशी करतले तांबूल खावचे आसले म्हळ्यार ना म्हणून अर्थ म्हळ्यार म्हाका संन्यासी नाका म्हाका आनी भोगा भितर म्हगेलें मन भायर आयिल्लें ना सांगिल्लें. राघवेंद्र स्वामी हसतात तेन्ना कडे तशीच राघवेंद्र स्वामी वृंदावन वता ती अशी जावन तागेले त्या जन्माक काणीकच जाता. हे जल्म तशी नेक्स्ट जन्माक ताणें मंत्रालया लगीच एक 8 किलोमीटर पडटी लचमरी म्हणून गांव आसा हाजे ते गांव आसा ते लचमरी म्हणल्या गांवा भितर तो जन्म येता. जन्म आयले तेन्ना ताका नांव बेनकप्पा म्हणून दवरता. बेनकप्पा म्हणून दवरलें तेन्ना सांगलें तो ते मंत्रालया प्रसिद्ध आशिल्ली थंय ताणें तुंगभद्रा नांवचे दिवसा मंत्रालया येवन वचचें अशी जाता वत आशिल्लें. दिवस गेले तशी कसं म्हणा मागची जन्माचे प्राबल्या निमित्त आनी तागेले आशिल्ले ताकता निमित्त ताका गांवांत तो हागेले सांगलें कसं नाही जाता म्हणून एक स्टेज येवन पावलें. तागेले तक समजावन तागेले 2 सालिग्राम आशिल्लो. एक लक्ष्मीनारायण सालिग्राम एक वासुदेव सालिग्राम 2 सालिग्राम आशिल्लो. ते आशिल्ले कडेन खंय शिकताक बरगाल आसना म्हणून तशें हांव तांकां खंय वचून तें गेम्येन वचचें आशिल्लें. गेम्येन गेल्यार थंय भारी कश्टार आसा ती थंय तांगे तेरापून पूज केली सगळें केली वपास जाता आशिल्लें. आनी दिवसा वपास मंत्रालया येयलो वपास नाल्लो एक वृंदावन सुत्त काडलो अशी करून ते सगळे जीवन पुराची राघवेंद्र स्वामी हाजे भितर गेले. जनाक कशें म्हळ्यार नडेदाडो देव जावन गेलो तो नडेदाडो रायरो म्हणून ताणें सांगिल्लें पुरा जाता आशिल्लें. तेजेर हांवें एक हें करून धैर्य हागे बेनकप्पाला सांगलां आमगेलें काम जाता हांव सांगचें हें कशें म्हळ्यार मागची जन्मा अप्पण्ण जावन आशिल्लें नाची ह्या जन्माक बेनकप्पा जावन तितलें काम करून दिलें म्हणून जाल्यार मनशालें जीवन म्हणजे कशें साल येता म्हणून तेका नेक्स्ट तागेलें 2 जन्म आमकां दाखोवन दिता. खरें तशी बेनकप्पा जावन काही जन्म नंतर नेक्स्ट जन्माक तो वपास कर्जगी म्हणून गांवांत जन्म येता. तें व्हडलें जमीनदारा घर ते घराण्या भितर जन्म येता. तो घट्टमुट्ट आळगांव आशिल्लो. ते आळगांव आशिल्ले कसं जाता तशी तांगेले मामूल प्रकार जमीनदारा दर्प करून आयली तागेले अधिकार चलायशीत आयलो ते सगळें जालें तशी ताका एक चिल्लेवट हरडी जाता. हरडी जाले पुढे ताका तिगेलें नांव गुंडप्पा म्हणून ती नांवां समजून गुंड जावन आसता. ताका म्हळ्यार ते वट्ट हड्डी करून येतल्या पळय ताणें जाल्यार ताका जावन आसता म्हळ्यार मना भितर तिगेले बरें तितलो मोग आसना. ते संदर्भात ताका एक रेशियल संपर्क जाता. तशी तांगे ओटूची तांगेलें चलून वता. हांवें केन्ना घरा आसची म्हळ्यार सकाळीं एक मात्र तेगेले शानबाग करीक गेले कुडले सीता थंय वचून बसले आनी हेर दीस सकाळीं त्या घरा येवचें. ती जाल्यार बायल मनीस कितलेशें लायक म्हणून म्हगेलें पालू इतलें म्हणून तूं गलाटे बैसना जनवट करना कसं नाही करना तशी कोणतें जीवन चलून वता आसता. हे सक्कड संदर्भ जालें तेन्ना जगन्नाथ दास काल यो तेन्ना ते जगन्नाथ दास जाले नंतर ताका राघवेंद्र स्वामी एक स्वप्न येवन सांगता पळय आमगे तुगेलो न्ही म्हगेलो भाव
थंय रस्तो वाट चला वाट सोडला ताणें ताका एक समजल वाटे हाडचें काम तुगेलें आतां तूं सीदा तूं कर्जे वच काम त्या स्वप्नान सांगलें पुढे तो कर्जे बास चलता ताणें तें बास चलतना तागेलो आनी एक शिष्य वरां येता श्यामसुंदर दास म्हणून ताका घेवन वता आनी ते मानवी देखून तशी मुखासून गेली तशी की कर्जे वताय कर्जे गेले तेन्ना त्या काल कशें आशिल्लें म्हूण सांगलें रे थंय व्हडलें अग्रहार आशिल्लें पुरो ब्राह्मणां सोत्त सकट थंय 60 जन अग्निहोत्रीಗಳು म्हूण तितूर आशिल्ले अग्निहोत्री म्हणून सांगलें तांगेले ते घरांत तूं अग्नी लायली केन्नाय तें वाडोवच पडचें ना सगळे अहोरात्री चोलन येता हे दीस सकाळ कंटिन्यू येता तसलें अग्निहोत्री म्हूण ते सकाळीं सांजे तांणी अग्नि कार्यक्रम करता आशिल्ले तसलें 60 घर आशिल्लें जगन्नाथ दास थंय येता म्हणटा पुरो जन खुशी आमगे ते येत किती आमगे ते येत किती आमगे ते येत किती म्हूण ते सकट जालें नंतर ನಿಮಗೂ ಕೇಮಣಂಗ ಕರ್ಜೆಗೆ ದಾಸರ ಮನೆ ಯಾವುದು म्हणून ते ಹಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿ ಜನ್ಮವರ ತಕ್ಕ नाम पडलें दास आच म्हणून हंका आश्चर्य जाता यप्पा तो घरांत तूं नातील मनुष्य वेश्य घरांत तूं आसता तागेले घरा वता म्हणून अर्थ काम गेले कोणा घरा येवयत आशिल्लो म्हणून पुरो दिसता तागे जगन्नाथ दास उरलो दही कोणा नातिल्ली मिटर कोणे कसं उलयना तागेले घर दाखयतात किंवा सीधा तागेले घरा वचून पावता पावल कुडे ना कर्जगी दास थंय आसता ताका कसं जाता कुडले तो हाका येवन यो मरे यो म्हणून सन्मान करता भायर समेत तागे पांय धरून ताका भितर हाडून बसकर येता हाडून बसकर आयलो साक म्हणत कसा म्हळ्यार रे पळय तूं कसकसन जाय पळय मिगेल बाय पुरो कोण दीत तुका म्हाका बेगीन सुमार काम आसता हांव भायर वता म्हणून बास जाता ताणें तशें म्हण कुडले ह्यो कसो उलयना आगेन ते नित्या पुजनी करचें आसता चेक करता तागेले बायल ताका कसकसन जाय पुरो हाडून दिता सामग्री पुरो जाता त्या तितले भितर कर्जगी दास म्हणलो सीदा भायर वता शानबाग फुल्ल पेट गीट घालून तागेलो सीदा तांगेले गांवांत एक देवस्थान आशिल्लें त्या देवस्थाना दिवसा सकाळ वचून वचचें जाल्यार देवस्थाना वचचें कशें म्हणटा म्हळ्यार गांवचे मुख्य आसता हांव वच काम म्हणून देवा पळोवचें म्हूण वचचें न्ही ते देवस्थानाचे भायरी बागारा पुनून देवाचो ही देखून एक नमस्कार घालचो आयिल्लें एक पडीत हांवें कांकले पडलें हय हो आयला ताका ताणें प्रसाद दिसा थंय हाडून तशें घेवन वता तशें हो जो देवा येयलो येवच नाशिल्ली ना तशें म्हणून तांकां कसं जाय दित तसलो तशी कंटिन्यू जावन येयली तशी बास सगळो गेलो कडे ताका शानबागाक काम पळय कैद केलो तर भोंवता गेलो कडे लास्ट वेश तें वता रावलो हांगा कसं जाता जगन्नाथ दास तागेले घरांत पुजनी करता पुजनी करून तागेले नैवेद्य देवा नैवेद्य करून अमा यो जेवणा यो जेवण तागेलें जेवण जालें नंतर म्हणतो तिगेले पण आज संजे तुमगेले गांवांत तूं देवस्थाना भितर हांवें प्रवचन करता म्हणून केलां त्या प्रवचनाक तूं तुगेले ब्राह्मणां आपोवंक येवं का तितलेंय उरलें ती बायल मनीस तेन्ना करता आनी कसं जालें न्ही त्या विशयांत हांव असा की नांव मार्क्स हांव बायल कसं न्ही मोलना तो हांगा आसतना तो सीदा ते वेश्ये घरा आसता एक दुसऱ्या घरा भितर आसता म्हूण सोची हांव सांगता तेन्ना जगन्नाथ दास आसता म्हणटा तूं सांगितलें सकयल समजी जाल्यार मनशाला बदलावणे काल येयले कसं न्ही जगता तुका ताजे बघे येचन नाका तुगेलें काम कसं म्हळ्यार ताका वचून आपूचे वच्चें ताणें आपयले आयले तुका तूं ताजे बघ काय मागता का देवान सांगितलें म्हणटा तो येता कारण म्हळ्यार प्रती मनशाक भितर आशिल्लें सांगो सुचें सांगून एक उत्तर मागता ती ताणें म्हळ्यार तिका दिसता अशें भुरगीं ती म्हाका कसं गो आसा इतलो व्हडलो दास म्हणटा हाका आनी सगळें तशें दिसता बरें जालें तशें काही लागून सांगून उलयत तसो मनशान सांगितलें म्हणल्यार मिगेलें काम जावचें पुरो म्हणून ती कडेन जायत म्हणटा ती जायत म्हणून तशी बास चलता सीदा घरा दाखवून भायर येता ताणें गांवचें जेवण पुराय करून उड्डून पडता अरे ही बायल म्हणजे घरा दाखवून भायर येता सुय म्हणून म्हळ्यार आजी तेंची केन्ना भायर वच्ची नाशिल्ली बामणान केन्ना ते वेश्या घरा वच्चें सूट केलें ही भायर वच्चें कैद केलें ती भायर येताच म्हणून ती मातशी मुखार जेवचें सूट जाता ती सीदा कोणाक असं उरलोचें वचना सीदा ते वेश्या घरा वता वेश्या घरात तीन पावशी भितर तीन दूर जगून ही पळत बेन ती केक पडशी खावन ही आजी मागीर घरा कसं आयली केन्नाय उरलें ती भायर मनशी ते अनेक काम जावन आसता तीन ही गेले कसकसन भांगार आसपाव सांगून एक एक पळोवन 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 पुरा ते कर्जगी दास हाताळो तशें तूं आज तें तिगेलें तें भांगार घेवन येवका बायलेलें हें भांगार घेवन येवका म्हूण सांगता तेगेलें तिगेलें एक भांगार पळोवन ती वट करता येयली त्या टायमार तिगेलें मात तें आनी एक आशिल्लें तिगेलें गुंड सोर आसा तो एक हांव घेवन सोडका म्हणून
तशां ती हक्कला गेली कधी दासा पण तू ते मग ते गेले बायले चंद गुंड सोरस काय त्या मग देऊ का तू सांगिने त्यानं ताण बायला आली म्हणजे बायल म्हणाली हांव आयते तुमकां कसं दिना म्हणून सांगितलं जाल्यार हांव तुमकां दिना म्हणून तीन सांगिल्लें हक्क ती भोवशां गेल्या लढाई मातशें काय की ती म्हणती हेकून भितर वता ती सीधा घरा बागला येता कोणी नांची सीधा भितर येयली ती बामूण आसता ती गोदर बामूण आसपून आयलेली ती तिका आश्चर्य जालें हिंगा काही कांड येता दुसऱ्या सांजच्या म्हाका अवकाश दिल्ले म्हणले मम्मी गेले नमस्कार ब्रह्मांता गुरुव साक्षात इष्टम दैवम श्रीयपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनि कृष्णार्पणम्.